किशोर तूं ह्या गजाली कडेन कशें पळयता की डोनेशन मागपाची वृत्ती जी आसा हांव त्या वृत्ती कडेन येता आतां तो कित्याक दिता हें म्हाका खबर आहा. आमची वृत्ती अशी जाल्या लोकांची की प्रत्येक गजाली खातीर तुगेलें डोनेशन माग. ते टुर्नामेंटा खातीर माग, ते ह्या गजाली खातीर माग, त्या गजाली खातीर माग. फाल्यां राजकारण्यांनी आर्ग्युमेंट घेतलो ज्याचो आतां आमी खूब फावटी हो आर्ग्युमेंट आयकतातय बी. कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅनेजमेंट म्हणटा ताका आमी. ताका एक बरें नांव बी सोदून काडलां सारकें टिपिकल आमगेले आतां बिजनस मॅनेजमेंटा भितर बी बरीं नांवां आसता पळय, सोंपे गजालीक सुद्दां कठीण नांवां आसतात पळय, तशें आतां ह्या गजालीक आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅनेजमेंट म्हण नांव. आनी प्रत्येक आमदार तुका एक्सप्लेन करता की कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅनेजमेंट कितली कठीण आसता, हाव इट हॅज बिकम व्हेरी कॉस्ट इंटेन्सीव, खर्च कितलो आसता कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर, बरें एक्सप्लेन करता पळय ते. सो ते बेजिकली तूं कितें सांगतात की तुमकां दिवपा जाय म्हणून आमी पयशे करता म्हणून. ना तुम्ही पैसे करता म्हणून लोक मागतात. हें कितें ना ना अशेंच आहा ते. कारण पैसे करतात पॉलिटिशियन्स पळय हे आता जग जाहीर झालेलं आहे. खंयच्या त्या पॉलिटिशियनान येवचो आणि आपल्या लोकांक पयलीं काय ताती पयलीं जालें मरे. ना ऑफकोर्स त्या शेवटी तूं कमीच पयलीं म्हणटा. हय कमीच पयली. तर विषय कसो आसा की समजा तुझ्याकडे येयले कोण एक ग्रुप ऑफ युथ्स आणि आम्ही नरकासूर करता आमकां तो जर व्यवस्थित ताका एक्सप्लेन करीत न्हू की पळय आमदार ना ती रिस्क तेणी घेवची पडटली. तो जर प्रामाणीक आसा जाल्यार तेणी ती रिस्क घेवची पडटली. ताका सांगचें पडटलें पळय आपूण आमदार हांवें आजून पर्यंत आमदार म्हणून किंवा पॉलिटिशियन म्हणून खंयच हात मारूंक ना, खंयच लुटूंक ना. म्हाजे अमके अमके म्हाजो इन्कम आसा, हांव तो इन्कम बऱ्या गोश्टी खातीर. सो ह्या नरकासुरा खातीर म्हाज्या कडसून तुमकां डोनेशन मेळोंक शकना. येस ते म्हणटले फालतू सोडून दी, दुसऱ्या कडेन वचो न्ही. पूण ही सुरवात कोणी तरी करची पडटली. जो मेरेन अशी सुरवात कोण करिना तो पर्यंत तुम्ही कारणां जर सांगतले ना ते मागतात त्याच्या खातीर मागीर आमकां पयशे घालचे पडटा हे सत्य ना. मनोहर पर्रीकराच्या तुलनेन बाबूश मोन्सेरातेचे नरकासूर फंडिंग हे सदांच हाय आसतालें. पूण मनोहर पर्रीकर निवडून येतालो न्हू. सो ते कित्याक येतालो कारण पडटाले लोकांक की मनोहर पर्रीकर हो आमकां फंडिंग दिवं शकना म्हणून ताका मनोहर पर्रीकराक उडोवना कोणी. तूं आतां पळय तूं एक एक्सेप्शन सांगता मरे आनी ते रूल जाल्ल्या भशेन उदाहरण दिता कळ्ळें तुका. दीस इज तुगेलें हय. आतां म्हाका सांग कोमी पयलीं काय ताती पयलीं तूं म्हाका सांग आमी फंडिंग मागता म्हूण राजकारणी पयशे करतात काय राजकारणी पयशे करता म्हूण आमी फंडिंग मागतात. इट वर्क्स बोथ वेज. आय विल टेल यू हाव. कितें आसता पळय आतां वेन यू आर सदांच असो बोथ वेज म्हणटा म्हाका कन्फ्यूज करता. आय विल टेल यू वय. जेन्ना हे आउट ऑफ पावर आसता पळय आउट ऑफ पावर आसता मोस्टली देर ग्रावज इज दॅट तांकां कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅनेज करपाक जाय. तूं सांगलें तशेंच कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅनेजमेंट इज नॉट हॅपनिंग. तांचे कडेन पयसो ना दिवपाक. आतां कितें आसा यूथ आसता ते मागत आसता आयज हो टोर्नामेंट करपाक जाय, फाल्यां तें करपाक जाय, क्रिकेट करपाक जाय, टाय ब्रेकर करपाक जाय, आनी कितें करपाक जाय, ओल्ड मॅन करपाक जाय. आतां तशें आसा. सो ते पयशे खंयच्यान येतले. सो बेजिकली वेन यू आर आउट ऑफ पावर तुका ते मातशें हें दिसता की तुजे बड्सांतले तुका पयशे करून तांकां एक कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅनेजमेंट करचें पडटा. इफ यू आर इन पावर यू बरो उमेदीन तूं दिवपाक शकता न्हू, बरे पयशे दिवपाक शकता. तूं एक सब क्लॉज इंट्रोड्यूस करता इन पावर नरकासूर्स आणि आउट ऑफ पावर नरकासूर्स म्हणून. इफ यू सी द फंडिंग विच इज गिवन बाय politicians who are in power will be higher than those who are out of power. And ताका लागून ते restlessness in the opposition, people who are in the opposition is showing. And ताका लागून ही आमची सगळी हें जाता ती डिफेक्शन जाता ती तशी आता तुम्ही अनेक कडेन व्हेले. हांव पयलीं म्हणटालो पयशे करता म्हणटा मागतात काय आमी मागतात म्हणटा पयशे करतात. आतां तूं म्हणटा कितें आमी मागतात म्हणटा फुट्टात काय ते फुट्टात म्हणून आमी मागतात. ना बिकॉज फायनान्शियल इम्प्लिकेशन इतली जाल्ली आसा की टू सस्टेन इन द ऑपोजिशन फॉर 5 years इज बिकमिंग व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट फॉर एनी लिडर. इतले रेस्टलेस जाल्ले आसता आनी तांकांय खबर आसा की 5-10 वर्सान तुमी ऑपोजिशन बसून करतले कितें आनी हाव यू आर गोइंग टू मॅनेज युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी, हाव यू आर मॅनेज युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. आय थिंक दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग टर्म सारको कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅनेजमेंट. तूं किशोर तूं आतां पळय तो म्हणटा की फाल्यां ओपोजिशनाक रावन कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅनेज करप. पळय आमी नरकासुरा वयल्यान सुरवात केली, खंय पावले पळय आमी. नरकासुरान खंय व्हेले पळय आमकां. आतां श्रीकृष्णा मारा पावल्या पुरो आमी. प्रोग्राम सोंपता मेरेन श्रीकृष्णा मारा पावल्यार पुरो. नरकासुराक म्हत्व आहा कारण हे सगळे विचार तेतून असतात म्हणून ताका मारचो असता. हय आमी प्रोग्राम सोंपता मेरेन मारपा पावतले मरे ताका. कारण अशी परिस्थिती आहा की तुगेले जॉयल आतां म्हणटा की फाल्यां ते फुट्टात कारण अपेक्षाच लोकांची इतली आसा आनी असले तरेचे आसा त्यो लेजिस्लेटीव अपेक्षा नात, त्यो बिगर लेजिस्लेटीव अपेक्षा आसात. सो तुगेलो तो ओपोजिशनांतलो आमदार तुगेलो ठणठणपा जाता म्हण तुगेलो ओपोजिशना आसल्यार
तुका दिसता अशें ना तशेंच तें स्वाभाविक हांवें हें तरी मान्य करता म्हणून मुगेलें. हय. म्हणून तुका सांगता कितें की 10-8 आमदार गेले तरी खंयच्याच आमदाराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तूं एकूय एग्जाम्पल पळोवना की त्या लोकांनी खंय तरी एजिटेशन केला की बाबा तूं त्या पक्षान गेलोच कसो. पिपलान लोकांनूय आतां समजून घेतला की हे काँग्रेसीन रावन करतलो की बीजेपी डोंट टेल मी त्या आमदाराकडे अरे आता तू पावरा पावला आता नरकासुराक 10,000 येतलो आता 20,000 दिवपाक 100% हा, असे सांगला- मागपी आसात लोक असं सांगला असं आसतलें? असं हय 100%. सांगला असं कितें म्हणटा. तूं आतां बीजेपीन पावला आमकां सांगता तू शाणपणां आता तुजें सगळें थारतलें ती पुरो 10 लेवन 20 दी वीस, म्हणून हय, हय. हा, अशें अशा कॉन्फिडन्सान युथ मागतात हा हय आमदारांक कॉन्फिडन्सान मागतात न्ही. आणि जर दिवपाक जर शकना न्हू आमदार तो कोणा कडसून तरी रीण काडटा आणि तांकां दिता हय. ही परिस्थिती आहा. सो ते तू म्हणटा तशें मॅनेजिंग म्हाका अकस्मात हांगा सगळे आमदार म्हणटा ते विक्टीम कशे ना, ना, हा, दुर्बळ कशे दीन कशे अशें दिसपा लागले आयकत ना विक्टीम ना ते दितात खरे पूण मागीर ते कशे परत वडूंक जाय पळय ते तांकां सारखे खबर आहा अशें बरें ते सारखे वडून हाडटात कितें करून म्हाका एक दीस एका आमदारान सांगिल्लें जें हांव केन्नाच विसरपा ना की एक दीस आपल्या कडेन भुरगे आयले कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आनी जनरली म्हणपा लागले कोण टुर्नामेंटाक हें चालू आसता न्ही काय म्हणून तुगेलें हांवें तें म्हणपा ताणें जें मागलें तें आयकून म्हणपा लागलो आपल्याला तकलीच उडयल्यात न्हय कितें मागलें रेडो मागलो म्हणपा लागले कळ्ळें तुका म्हणपा सांगलें आपल्याक रेडो स्पॉन्सर कर तेन्ना म्हणपा लागलो त्या आमदारान तुका सांगलें बाबा पळय हें तुगेलें स्पॉन्सरशीपीक आनी ह्यो तुगे कितें जालें तरी भुरग्यांची एक्टिविटीज न्ही तुवें तशें बरें सुरवात केलें तें नरकासूर करप म्हळ्यार एक एक्टिविटी टुर्नामेंट करप म्हळ्यार एक्टिविटी रेडो ही कसली एक्टिविटी कळ्ळें तुका सो म्हणपा लागलो ताणें सांगलें की बाबा हें रेड्याचें आपल्याच्यान जावचें ना ही रेडो हे आपल्या आतां भायर वता म्हणून कळ्ळें तुका आनी तुजी जशी अपेक्षा आसता की ताणें तांचें समुपदेशन करचें तशें ताणें करून तांकां धाडलें तो आमदार फाटल्या इलेक्शनाक पडलो कळ्ळें तुका सो बेजिकली कांय गजालींचे परिणामय कांय जाणांक भोगचे पडटात.